आम्ही ते मेंटेन आसा पळय सिवरेज आनी तुमचं भायर ड्रेनेज पाईप आम्ही एस्टिमेट करून धाडलेले आसा फ्रॉम आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक सबमीट केल्ले आसा तर पुलीस डिपार्टमेंट आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट वी आर गोइंग टू टेंडर इट आफ्टर टेंडरिंग वर्क ऑर्डर दिता वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टर ते काम करता ते पैसे दिना आता कितें ते मॅनर आसा पळय दॅट वी आर डुईंग फ्रॉम अवर ऑफिस फंड्स मेजर मातशें आफ्टर पुलीस डिपार्टमेंट ते फंड्स दिता पळय तेन्ना ते करता ते किती आता फाटल्यान सगळे सुटला होते ते संडासाचे पाईप बी सुटला सगळे उदक वता आणि ते आमचे मेन म्हटल्यार उदकाचे पाईप सुटला तितून ते आता ड्रेनेजाचे ते सगळे मिक्स जाले जाल्यार आमकां एक रोग कितें जावन मरतली कामां आमची कंप्लेंट केल्यार खंय येतात संडासाचे बाथरुमाचे उदीक सगळे असे भायर पडटा सगळे उदीक आणि सगळे गलीज जाला भायर केन्नाय जाला ते जाले होता वर्स जाते वर्स जाले मग तुम्ही कोणाक सांगूंक ना आम्ही दिता कंप्लेंट दिला आम्ही कोण ऍक्शन घेना ना ना आमकां भरपूर त्रास जाता आम्ही कंप्लेंट दिले कोण येना काय ना आता घरा येऊन पळया आमचे सगळे सिमेंट सगळं फुटिलं आसा ग्लास फुटिला आसा सगळे फुटिलं आसा कोण येना कंप्लेंट केली तरी कोणाच पत्तो ना अजून सगळे वाता हे बघ पाय बी फुटला कोण सांगतलो आता केन्नाचे ना अरे देव जाले आता कितले वर्षांनी आता थोडे वर्ष ना आता आम्ही सोडून दिले कित्याक आम्हीच करतात आता प्रायव्हेट हांड सोडून दिले सगळं आम्ही सोडून दिले कित्याक कोण मनार घेना कानावर घेना न्हू मागीर कितें उपयोग सांगात